नमस्कार पोया प्रुडंट खबरो सोनसड्यावेलो धुवराक विटिल्लो लोक निमाणो चाळवलो शेकड्यांनी लोक पावलो सोनसड्यार आनी गार्बेज नाका घेत जाल्यार रस्तो आडवपाची शिटकावणी। आयुष्य मंत्री रक्षा राज्यमंत्री म्हणून जबाबदारी घेऊन भाऊ गोयांत बाबोळी सावन बीजेपीचे येवकार रॅली परिकराचे गोयचे डिफेन्स प्रकल्प फुडें व्हरपाची भाऊचेर जबाबदारी। वास्को घरगुती केस्तांवां झटपटीत नौदळ ऑफिसराक मरण, राती टायट जावन नेव्हल ऑफिसरान खंय घरात घालत धुडकूस, खुनाच्या आरोपा खाला घरकान्नीक अटक। सांग्यार आयआयटीचो फुडार थारावक समर्थक विरोधकाची समिती, आजी माजी आमदाराचो प्रकल्पाक तेको, लोकांक हुस्को, जमिनीची भरपाय, पुनर्वसणूक, पोटा पाण्याक रोजगाराचो। आनी सरकार बदलले तरी गोवा डेरी सुधारणा, कॅटल फिडाचो म्हाल फारयलो म्हणून चौकशीचो रिपोर्ट, दुबावीत वादग्रस्त एमडीक 2 म्हयन्याचे एक्सटेन्शन। फाटले सप्तकभर सोनसड्याच्या धुवराक विटिल्ले लोकांचे आयतारा निमाणे पाशस पेड्ड्यार। कुडतडे, राया, फातोड्या वाठारांतलो शेकड्यांनी लोक मडगांव पालिकेच्या 8 घोशणा दीत सोनसड्यार डंप सायटी मेरेन पावलो। वोलो आनी सुको कोयर सॅग्रिगेट करिनासतना हाडून सोनसड्यार फक्त डंप मारतात। कोयर ट्रिटूय करिनात म्हणून लोक फुर्योज। आनीक गार्बेज डंप नाका म्हणून लोकांची मागणी, हाडीत जाल्यार रस्तो आडवपाची शिटकावणी। We will not go into fight with the administration. or rather, if we fight, our fight has to be to solve the problem. So how monge request ha let us take another meeting of some people and then decide about the course of action of filing the FIR file punto kenna kurbata. Now how monge stand clear gota in the assembly. We have said that we have to remove the garbage. हांवें पयर मिटींग HPCC चीफ मिनिस्टराक क्लियर केला, हांवात पडकी दवरलेला चीफ मिनिस्टराक क्लियर केला, तुका आमी गार्बेज घालपाक दिवपा नाय म्हणून। The moment you bring non-segregated garbage, we will not allow you to take it up. And if you bring segregated, it has to be treated. This has been told to the chief minister. Multi-dwelling इतले एक प्रोजेक्टान 100 फ्लॅटां तेका गार्बेज कोण आमी दवर खावपाचो? So we should demand that they should not issue new licenses for multi-dwelling. Apone amne goyakar kon kata single dwelling, that's a different story. But multi-dwelling should be stopped. आता इतलो लोक आता काम कोण जाणटे पायलो इंगेले कितवर पायले जेन्ना आमी त्या दिसा रथ ताडायलो तेदोण सत्व येयलो, SP येयलो आनी बाबिता येयले, MMC चेअरपर्सन आनी CEO येयलो, तेणें सांगलो म्हाका 24 वरां भितर हांव बंद करता। एक मिनिट 24 वरां आनी हांव तुगे उतराक आमी सगळे कुशीसून गेले। आय रिस्पेक्ट यू त्या दिसा हांवें सांगलेलें फाल्यां आमी पोतून फाल न्ही आतां आनी 4थो दीस आयज तुमकडे उस पाल ना मगेले एकू सजेशन तुम पयली गार्बेज बंद हाल सकाळ करे नामींग रस्त्यान न्हिदतले फाल्यां कोणा आयकपा नाय कित्याक पयली ते ना पयली गार्बेज पयली ती बंद कर ही गार्बेज पयली segregated atani we will not stop that truck but segregated na we will stop it. So this message has to go to the municipality. Agreed. That if it is not segregated, we will stop it. Falyaan par kit kota. From tomorrow. Segregated ni boil bond nakki bond. Boil nahi bond na. Segregated ni ye till issue kabaz also. We'll continue till the late night. We'll try to control him even more. And what is left we'll finish it by tomorrow. Hopefully by tomorrow everything should get over. What are the people demanding by the way? People are demanding that the garbage dump be shifted, or the other alternative thing they have only segregated garbage should come here, not mixed garbage. How can you help in that? I will put it up to the municipality. I'll inform them. There is no municipal representative here today. They are there on top of the hill. They are there. Nobody was admitted, although we brought in the 108. There were some complaints we received last night, so we called 108, 2 ambulances,
They were taken, they were given a checkup, they were found to be fit. However, we rehabilitated 38 people at the Fatehgarh Stadium. We provided them the accommodation for dinner as well as breakfast, and then in the morning they went back to their homes. But there's no any casualties, nothing so far. आयुष मंत्री रक्षा राज्यमंत्री भाऊ गोंयांत आयतारा दनपारां श्रीपाद भाऊ दाबोळी देवलो. विमानतळार बीजेपीचो ताका दबाच्यान येवकार बांबोळी सावन पणजे मेरेन रॅली आनी बीजेपी हेडक्वॉर्टर्सा मुखार मुख्यमंत्र्यान भाऊक येवकार दिलो. प्रत्येक तालुक्यांत आयुष वेलनेस सेंटर उघडटलो. पर्रीकाराचे गोंयचे डिफेन्स प्रकल्प फुडें व्हरपाचे यत्न करतलो म्हूण भाऊ उलयला. श्रीपाद भाऊजींक जेन्ना आयुष मंत्रीपद आनी राज्य मंत्रीपद संरक्षण राज्य मंत्रीपद दिलें तेन्ना नक्कीच माननीय मोदीजीन गोंयाची शान जी आसा वाडयल्ली आसा, गोंयचेर जबाबदारी दिल्ली आसा. आमचे गोंयचे प्रायोरिटी इश्यू मायनिंग आसतलो, म्हादई आसतलो, उरलेले फंड्स गोंया खातीर जाय, हे सगळे इश्यू जे आसतले हे भाऊच्या मार्फत नक्कीच आमकां फॉलोअप करपा खातीर बरें पडटलें. आमी थोड्याच दिसांनी हे इश्यूज जे आसा हे थ्रू श्रीपाद भाऊच्या थ्रू आमच्या सगळ्या कन्सर्न मिनिस्टर कडेन आमी फॉलोअप करतले. काही तांच्या मनाच्यो काही इच्छा उरिल्ल्यो आसतल्यो आणि कदाचित तांच्या मना वचून त्याची इच्छा पूर्ती करपाक म्हणून आमकां एक साधन बनिल्लें आसतलें आनी म्हणून हें मंत्रीपद हें डिफेन्स जें आसा एडिशनल तें कदाचित दिल्लें आसतलें. हांव ह्या दिसांनी आमी गोंयच्या विकासाक जे कितें वेळ आसतलो, जे कितें काम आसतलें हें गोंयच्या लोकां खातीर आनी गोंया खातीर निश्चितपणे आसतलें, तातूंत बात दुबाव ना. घुसखोरी तर कितें करतले घुसखोरी जी जाता आज आतंकवादी वेगवेगळ्या पद्धतीन अजून काही हांगा आसलेले काश्मीरचे काही भाग आसतलो त्या संदर्भात जी काही स्ट्रॅटजी आसा ती स्ट्रॅटजी सरकार चालू केल्ली आसा की घुसखोरी बंद जावची आणि जो हांगा देशांत जे काही असे विघातक शक्तीचो काम करतात तांचेर अमल करपाचें काम सरकार. आयुष्मान भारत प्रोजेक्टा सकट जवळ आयुष मंत्रालयाची जवळ 12,500 वेलनेस सेंटर देशांत आयुष्याची जातली. तर 1,12,500 हे सगळं हेल्थ आणि आयुष जातले. 12,500 कोटी आमकां मेळिल्लो आसा. प्रत्येक तालुक्यात आमी अशें आयुष वेलनेस सेंटर जे आहा तातूंत सगळे तरेच्यो म्हणजे प्रायमरी हेल्थ सेंटर न्ही, आयुष वेलनेस सेंटर तातूंत सगळ्यो सुविधा आसतल्यो, टॅक्नॉलॉजी आसतली आनी उपाय आसतले. ते सगळे म्हणजे आमी 12 आमच्या तालुक्यात प्रत्येक हातूंत एक सेंटर ताबडतोब वेगळो म्हणजे जे चालू बजेट आहा ताच्या भायर अशे तरेचे एक वेलनेस सेंटर आमी उबी करता. डिफेन्सा अंडर या थँक्यू. डिफेन्सा अंडर कितें येवपाक शकता? ऑलरेडी फाटले प्रोजेक्ट आहा ते पेंडींग आमचे होणा हेलिकॉप्टर. हय ते सगळे आतां नवीन आशिल्ले कारणान आज तेजेर हांव भाश्य करिना, ते मातशें शिकून घेता आनी ते बेगिना बेगीन ते कंप्लीट कशें जातले हो प्रयत्न आमचो आसतलो. 32,000 कोटीचो प्रोजेक्ट होल्डार उरलो. एक्झॅक्टली कितें जालें तें आतां नंतर भितर गेले नंतर डिफेन्स एक्सपी सारके गोंयान हाडपाक पळयतले. हय जें कितें गोंयच्या हितांत जें कितें आसा तें आमी करूं शकता. ते खंय तरी सांगपाची गरज ना, ते आमी गोंया खातीर हाडपाचो प्रयत्न करता. वास्को घरगुती केस्तांवां आनी झटापटींतल्यान नौदळ ऑफिसराक ताच्या बायलेच्या हातान मरण. कौशलेंद्र प्रताप सिंग शेनवारा राती उसरा खंय टायट जावन घरा आयिल्लो. ताणें सोऱ्याच्या नेटार खंय घरात धुडकूस घालो. तितल्यार जाल्ले झटपटीत ताच्या बायलेन ताच्या तकलेन लाकडाची काम मारली. तितल्यान तो सोंपलो. खून केलो म्हणून ताची घरकान्न संध्या चव्हाणां पुलिसांनी अटक केल्या. आज आमकां सकाळी 7:40 फोन आयलो जिवंतींतल्यान की तांचे कडेन एक मेल मनीस आयला कौशलेंद्र प्रताप सिंग. हो नेवीन काम करता आनी नेवल क्वॉर्टर्सान फॅमिली क्वॉर्टर्सान हो रावतालो. ताका सकाळ फुडें 5 हाडला म्हणून आनी देन ही इज डिक्लेअर्ड डेड इन दॅट ही इज हॅविंग इंजुरीज ऑन हीज हेड. सो आमचे वास्को पुलीस गेले, पळयले थंयसर ताची बायलूय आशिल्ली मिसेस संध्या चव्हाण म्हणून. ही 32 वर्साची बायल आनी तिजो घोव जो आसा कौशलेंद्र हो एअरक्राफ्ट हँडलर म्हणून हांगा लास्ट 2 वर्सां नेवीन काम करतालो. सो तिजे कडल्यान प्रिलिमिनरी इन्फॉर्मेशन कळ्ळें की तो तिका भरपूर सोरो पिवन तिका त्रास करतालो, तिका मारतालो. तेंचे ल्हान 7 वर्साची एक चली आसा, ताकाय बीन राती ताणें दुखोळें बिकळें लेट आयलो आनी पिवन आनी तेजे वयल्यान तांची बरी व्हडली कडाक्याची झगडी जाली. एअर कुलर आशिल्लो तो काडून ताणें जमनीर मारलो.
देवारो काढून जमनीर मारलो आणि तोडफोड कंप्लीट केली आणि तिका मारताली ती सेम वुडन रीप घेऊन तिणेन ताचे तकले बरोबर मारले आणि हो कंप्लीट इंटॉक्सिकेटेड आशिल्ल्या कारणान सोरो पिल्ल्या कारणान तो पडलो आसतलो आणि मागीर तिणें हानीक तिचेर तकले रागान हानीक तकलेर मारले तातूनच ताका भरपूर ब्लिडींग जालें तिणेन मागीर हालचाल करिना तो कळयलो आणि तिणेन सायडीतल्या दुसऱ्या तांच्या घोवाच्या फ्रेंडांक फोन मारलो आणि तांच्यांनी मागीर एम्बुलन्स अरेंज करून तिका नेबल जिवंतीन हाडलो थंय ताका डिक्लेअर्ड डेड केल्लो आसा. सांग्यार IIT येवची काय ना ते थारोवंक आतां थळाव्यांची कमिटी प्रकल्पाक विरोध करपी आनी तेंको आशिल्ले अशे दोनूय पक्षाचे लोक कमिटीचेर चर्चे वरवीं खंय मार्ग काडटले. आयतारा सांग्यार IIT प्रकल्पा विशीं म्हायती दिवंक आनी लोकांची बाजू आयकूंक म्हणून खासा बसका जाली. आजी माजी आमदाराचो IITक तेंको. आयतारा सांग्यार IIT खातीर जाल्ल्या खासा कार्यावळीक आजी माजी आमदारूय पावले. दोगांयचोय प्रकल्पाक तेंको. मात प्रकल्पाक जमीन वता ताका खंय भरपाय सारकी मेळूंक जाय. प्रमाणात ताचो मोबदलो दिवपाक जाय, ताका कॉम्पेन्सेशन दिवपाक जाय, तांचे रिहॅबिलिटेशन परत करपाक जाय. ह्यो सगळ्यो गोष्टी जो पर्यंत आमचे जे थळावे लोक त्या जमनीचेर जगतात तांकां कॉन्फिडन्सान घेवन आमी फुडलें पावल मारचें. हांव आमदार ह्या प्रोजेक्टा बाबतीत आमचे पॉलिटिकल डिफरन्सीस कितल्योय आसूं आमी एकामेकाचेर उलोवनी पूण तरी आसतना ह्या प्रोजेक्टा बाबतीत आमी तुमचे बरोबर आसात. हे लोकांचे समाधान जाय पर्यंत हे जे विचार आसात ते आमी चालू दवरया. आणि फाल्यां सकाळी तुमी शेताक नाकात ती तुमगे जमीन घेतली जाल्यार हे जमनीचो तुमकां एक पयस मेळपाना. हे फक्त आपल्या भितर पयलीं कंपाउंड वॉल बांदतले ग्रीनरी म्हणून आपले सिटींगेचे जागा तिथे एक रान कांयच ना सगळी लेवल जमीन. IIT comes from central government, not only Goa. Okay, now 6,000 people. तांकां लायट खंयच्यान मेळटली? We putting a new transformer here. Light कशी मेळटली तांकां इतल्या लोकांक? What about water? आतां कोणें म्हणलां they are not getting water. त्या लोकांक उदक मेळना जाल्यार मागीर आमकां मेळपाचें ना. ह्या लोकांक उदक खंयचें मेळटलें? सगळ्यांनी आपले विचार बरे मारले कडेन आसा. आता जे विचार मांडले कडेन आसा ते विचाराचे जर आमी मंथन करतले जर तेचे चिंतन करतले आनी हे IIT म्हणल्यार कितें जर फुडें जर वतले जायत जाल्यार आमकां सगळ्यांक मेळोन ही आमकां करपाक जाय. ते करता जाय जाल्यार सगळ्यांचे आज विचार मांडले पडले ते विचारा प्रमाणे आमी आज ठरयले कडेन आसा की एक ल्हानशी कमिटी आमी घेवची जे आमकां ओपोज दिता तेंगे लोकांक घेवचे आमचे बरोबर कोण आसा ते लोकांक घेवचे आनी ऑफिशियल्स पळय कोण आसा तेंचे कडेच्यान आमी उलोवपाक सोदतात कळ्ळें न्ही. ताका लागून आयज आमी सांगले ही मुद्दम बैठक दवरले कडेन आसा. हे बैठकीचे सगळ्यांचे फुडें कितें दिसा बरें इतलें जावपाक जाय काय ना जावपाक जाय हो विचार फुडलो इतलें हांव सांगूं सोदतां. लोकांचो इशू जमनीची योग्य भरपाय पुनर्वसणूक आनी पोटा पाण्याचो प्रस्तावित प्रकल्पाचे फुडें कशें कितें करपाचें ताचेर IIT विरोधक आनी समर्थक दोन्ही पक्षांची कमिटी काडटले. फुडली चर्चा नवी कमिटी थारले उपरांत. प्रुडंटा खातीर मयूर नायक. घेवया एक कमर्शियल ब्रेक. सरकार बदललें तरी गोवा डेअरीचो कारभार सुदारपाची मात्तूय चिन्ना ना. कॅटल फिडाचो कच्चो माल डेअरीच्या लोकांनी भायल्या भायर उखल्लो म्हूण चवकशीचो रिपोर्ट आयला. डेअरीन फक्त स्टाफाचेर एक्शन घेतली मात डेअरींतल्या उंचेल्या खुर्च्याचेर बशिल्ल्या दुबावितांक मेकळें रान. सगळ्या वेव्हारांनी दुबावीत वादग्रस्त MDक वयल्यान आतां आनीक 2 म्हयन्याचें एक्सटेन्शन. गोवा डेअरीच्या कॅटल फिडाच्या स्कॅमाचे डॉक्युमेंट प्रुडंटाच्या हाताक लागल्यात. गोरवाचे लाखांनी रुपयाचे खाण भायल्या भायर नाच करून डेअरीक नागयला. बोगस मालाच्यो स्लिपी बोगस वजन आनी खाजगी गाड्यांचो वापर करून गोरवांची खावड भायल्या भायर नाच केली म्हूण हे डॉक्युमेंटूच दाखयतात. प्रकरण रेजिस्ट्रारा मेरेन पाविल्ले. रेजिस्ट्रारान चवकशी करपाची ऑर्डर डेअरीक दिल्ली. चवकशीच्या रिपोर्टा प्रमाण डेअरी आनी बोर्डाची परमिशनां घेनासतना म्हाल फारयला म्हूण कळटा. डेअरीन एका स्टाफाक सस्पेंडूय केल्लो. प्रकरण तितल्यार पोग. वेल्या दुबावितांक रान आशिल्ले तशें मेकळे. दुसरे वटेन स्कॅमाक लागून वादग्रस्त थारिल्लो डेअरीचो MD नवसो सावंताक गोवा डेअरीच्या बोर्डान 2 म्हयन्यांचे एक्सटेन्शन दिला. प्रुडंटान MDक घडपाचो यत्न केलो. तो उलोवंक तयार ना. MDच्या पोस्टाक खंय जायरात दिल्या. तो मेरेन डेअरीचो कारभार नवशाच्याच हातान. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.
बीजेपी ढवळीकार भावांच्या मतदारसंघांनी घुसता थंय कामाक नेट धरला. दीपकाचो आदलो मतदारसंघ पिर्योळ सुदिनाचो मडकय PWD मंत्री दीपक पावसकारान मडकय रस्त्याचे हॉट मिक्सिंग सुरू केले. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत आनी आमदार गोविंद गावडेन मेळून माशेलांतलो बस स्टँड उक्तो केलो. सरकार ह्या दोन्ही मतदारसंघांनी उरिल्ली कामां तडीक लायतलो. हे जे दोन्ही गावचे म्हणजे दोन्ही वाठाराचे डिस्टन्स लागीं जावचे आनी बेगींतल्या बेगीन फाटी एक काम खूब ते उरलां पूण आयज ह्या कामाचो प्रारंभ जाला हे गांवच्या लोकां खातीर तुमच्या तळमळी खातीर आनी हे जे काम आसा ब्रिजाचें काम जवळ जवळ 8 कोटीक टेंडर जाल्लें आसलें आनी हे 1 कोटी हॉटमिक्स कार्पेटाचें काम आसा सोलिंग आसा तेजो 1 कोटी खर्च आयला जवळ जवळ 9 कोटी ह्या प्रोजेक्टाचो खर्च आयिल्लो आसा सरकाराक आनी आमी तेंय थारयलां आयज आमी हॉटमिक्साचें काम चालू करतले 5 तारखेक सांजेच्या 5 वरांचेर ह्या रस्त्याचे उक्तावणी ह्या ब्रिजाचे उक्तावणी आमी करपाचें ठरयलां. त्या प्रमाणे 5 तारखेक 5 वरांचेर हो सगळ्या खातीर ब्रिज उक्तो जातलो. बस स्टँड जालो तो फक्त त्या गांवा पुरतो मर्यादीत नासता. आतां सांगलें की त्या सभोवतालच्या पंचक्रोशींतल्या लोकांक ताजो फायदो जाता जसो तो प्रियोळ मतदारसंघांतल्या लोकांक फायदो जाता त्याच बरोबर तो प्रियोळ मतदारसंघांतल्या भायल्याय लोकांक ताजो मोठ्या प्रमाणात फायदो जाता. मनोहरभाईच्या विजनरी नजरेंतल्यान पूल आसतले रस्ते आसतले बस स्टँड आसतले एडमिनिस्ट्रेटिव्ह बिल्डिंग्स आसतल्यो गोंयांतल्यो खंयच्योय काडून पळयात म्हणजे तांच्यांनी गरज आहा ती गरज वळखून ते प्रोजेक्ट दिवपी आमचे मनोहरभाई पर्रीकर आनी खरोखरूच तांच्या विजनरी नजरेंतल्यान तयार जाले. 4 तारखेक एप्रिलाच्या या बस स्टँडाक अवघ्या 7 दिसा भितर सनद मेळून घेतली. म्हणजेच जर ही सगळे काही गोष्टी अवघ्या 7 दिसां भितर एक आमदार किंवा म्हणजे बरोबर ऑफिशियल जे स्टाफ आणि त्या डिपार्टमेंटाचे कर्मचारी जर करपाक जर शकता जाल्यार 2 वर्सांचो अनुभवूच न्ही फाटले कितलेशे वर्सां जे PWD सोडूनच दी डोंबळे दर ते ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंट सुद्धा ताजेच कडेन आशिल्लें कित्याक जावपाक शकलें ना. म्हणजेच हेजो अर्थ एकूच आसा की लोकांक ते उंटाक मारप लोकांचे आमकां कांय पडलें ना. आमकां पडिल्लें आसा फक्त तें कमिशन आनी आमकां पडिल्लें आसा तें पर्सेंटेज. तांकां मेळ्ळें म्हणून तांची पोटां भरलीं. ही वस्तुस्थिती आज हीच जाल्ली आसा. ओपा पंप हाऊसा कडेन दिसाक लाखांनी उदक फुकट व्हांवन वता. हे अशें फाटलीं कितलींशींच वर्सां चल्लां. कोणाचेच लक्ष ना म्हूण थळाव्यांचो आरोप. एका वटेन गोंयांत गांवगिऱ्या वाठारांनी लोक उदकाक पातयशीत आनी ओपा पंप हाऊसा कडेन ही परिस्थिती. मंत्र्याक विचारल्यार तो सांगता 8 दिसां भितर जाग्यार घालपाचे यत्न करता. गोंयांत ओपा पंप हाऊसांतल्यान दिसाक हे अशें लाखांनी लिटर उदक व्हांवत आसता. उदकूय सामकें नितळ. हें उदक इतलें व्हांवता की ताचो फुडें वचून व्हाळ जाता. निमणें हें उदक खाणेपार न्हंयत वचून मेळटा. फाटलीं कितलींशींच वर्सां जालीं खंय हें अशेंच चित्र. जे लोकांक गोंयांत उदक ना उदका खातीर पातीशेर येता कळश्यो बिळश्यो घेवन लांब 5 मिटर 2 मिटर चलचें पडटा आनी लोक सामके अक्षरशः एप्रील मे म्हयन्या म्हणल्यार उदकाक सामकें आशेता. तेन्ना हें जें उदक वेस्ट आहा तें तेंचे टॅक्निशियल तेंचे डिपार्टमेंट JE सुपरवायझर वर्कर हेंच्यांनी सगळ्यांनी लक्ष घालून बाबा हें तुरंत तेंच्यांनी तें पळोवचें कशें कितें जाता तें. आमी एक सर्वे केलो बारीकसो आनी सर्वेन अशें आढळून येयलें की खूब कडेन लिकेज आसा. बारीक बारीक लिकेज आहा थोडी मोठी पायपां लिकेज आहा आनी हांगा वयर डिपार्टमेंटान कुट्टीन जर पळयत जाल्यार हें बऱ्यांतलें बरें चकचकीत उदक जें आहा पळय न्ही जें कोणाचें तान भागोव येता तें कितलेशे हजारांनी लाखांनी लिटर 24 तास चालू आसा कितलींशीं वर्सां जालीं. कडल्यान जे येता पळय न्ही हिंगल्या पंप हाऊसा कडल्यान जे येता पळय न्ही ते डायरेक्ट खाण्यापारच्या न्हंयक जॉइन जालां. सगळें वेस्ट वता उदक. हें सगळें वेस्ट न्ही. ऑफिसरांक विचारल्यार ते खंय सांगतात टाकयो धुतात तेन्ना हें उदक व्हांवता. मात दिसाची 24 वरां टाकयो धुतात काय म्हूण थळाव्यांचो प्रस्न. आतां PWDचे जे इनसायडर आसा की ते सांगता की आमी जे आमच्यो टाकयो धुता त्यो टाकयो धुवन जें उदक वेस्टेज वयता पळय न्ही तें उदक जर तुमी टाकयो धुता जर तुमी टाकयो 24 वरां धुता कित्याक हें उदक जें आहा तें कितलींशीं वर्सांनी 24 वरां चालू आसा नॉन स्टॉप. प्रुडंटान हे विशीं जाणून घेवपाक पंप हाऊसाच्या ऑफिसराक गाठपाचो यत्न केलो मात तो लिव्हेर आसा म्हूण स्टाफान सांगलें.
हे विशय उपरांत प्रुडंटान थेट PWD मंत्री दीपक पावसकाराक गाठलो. पावसकार म्हणटा ही एक इन्स्पेक्शन करपाक सांगला. 8 दिसां भितर प्रश्नोत्तरीक लायतले. पंप हावजाचे ते लिकेज जे आसा काही हांवें ते म्हाज्या एक्झिक्युटीव इंजिनियरा कडेन मॅसेज पावयल्ली आसा. तो तें इन्स्पेक्शन करतलो. म्हाकाय टायम मेळ्ळ्यार हांव तें इन्स्पेक्शन करतलो आनी ते जी लिकेज आसा ती बंद करपाक लायिल्ली आसा. खूब वर्सांची म्हाका जाल्ले गांवचे लोक फोन केलो म्हाका कोणी खूब वर्सांची ती लिकेज आसा म्हणून. आनी ते लिकेज जी जाता तिचे टँकरी भरून सुद्दां वेता दिसाक एक 20-25 टँकरी भरून वता अशें म्हाका कोणी फोन करून सांगलो. त्या खातीर हांवें एक्झिक्युटीव इंजिनियरा ती पळोवपाक लायला आनी हे दिसाक तो विशय आमी सोडटले ते 8 दिसांक. प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू. चलप, योग आणि सायकलिंग तिनूय गजालींचो ताळमेळ घालून 61 वर्साचो मनोहर डेगवेकार मनोहारी लायफस्टायलीन जगता. बरोबर 25-30 किलोमीटर चलता, सेगीत 60 किलोमीटर सायकल मारता. इतलोच ताजो स्टॅमिना. आतां मेरेन सायकल आनी चलत ताणें दोनूय तरेन शिर्डीच्यो वारी केल्यात. 60 उपेल्ल्या यंग डेगवेकाराची लायफस्टायल. वर्साचो मनोहर डेगवेकर रावता रेवोड्या. 2011 सावन ताणें ताची लायफस्टायल बदल्ली. ताणें सायकलिंग सुरू केलें. तो पणजे म्हायती प्रसिद्धी खात्याचो स्टाफ. ताचो ऑफिसाचो नित्याचो 27 किलोमिटराचो प्रवासूय तो सायकलीन काडटा. पयलीं सोडीत चलप. एक आपलो रेवडसून कोलवा गेलो, कोलवासून परत गेलो. म्हणजे अशी करता 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 मागीर म्हाका सायकलीची भरपूर आवड जाली. करता करता हांव दिसाक जवळ जवळ एक 15 किलोमिटर स्टार्ट केली. मागीर अशें वाडयत 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 आतां तर हांव दिसाक 60 किलोमिटर सुद्दां सायकल चलोवंक शकता हांव. म्हणजे त्याच्या नंतर आतां बेळगांव, दुसरी रेडी, शिर्डी सगळे कडेन हांव सायकलीनच भोंवता. जवळ जवळ शिर्डीचें जें अंतर आसा तें जवळ जवळ 650 किलोमिटर सुमार आसा. थंय सुद्दां हांवें सायकलीन केल्या. 2016 सायकलीन गेलो आनी सायकलीन आमी मागीर आयले. एकटो आसता चडसो. म्हाजे कडेन येतात थोडे मागीर अर्द्या वचून परतून येता आमच्या कडेन जायना म्हणून. आनी निमाणी म्हाका एकटोच तसोच वयचो पडटा. जवळ जवळ आमच्या घरा वचून पणजे जवळ जवळ 27 किलोमिटर आसा. आनी हांव चड करून जास्तीत जास्त सायकलिंग पणजे सायकलिंगान वचा. म्हटल्यार कितें जाय, हांव पणजे म्हायती आनी प्रसिद्धी खात्यान काम करता. म्हटल्यार केन्ना केन्ना हांव सायकल ती म्हापश्यां दवरी कित्याक म्हाका लेट जाय न्हू. म्हटल्यार परत ती येताना घेवन येवप. म्हटल्यार शक्य तितको शेनवार आयतारचे हांव सायकलिंग 40 ते 50 किलोमिटर न चुकता करया आसलो. चलपाकूय ताका कसलीच कास्तीक ना. दिसाक 2-3 किलोमिटर न्ही 50-60 किलोमिटर चलपाची ताची ताक. 600 किलोमिटराची शिर्डीची वारी डेगवेकार 61च्या वयान पायी करता. जितके किलोमिटर म्हाका चलपाक जाय तितले किलोमिटर उतारता. समज म्हाका एक 3 किलोमिटर जाय जाल्यार कोलवाय सकयल तारी कडेन म्हणटा थंय उतारता. म्हाका 5 किलोमिटर जर चलपाक जाय जाल्यार बिनानी कडेन उतार. गेली 4-5 वर्सां हांव म्हापसा शिर्डी चलत वयता. पूर्ण चलत वयता आमी जवळ जवळ 600 किलोमिटर. आनी शिर्डी चलत जवळ जवळ आमी जानेवारी किंवा फेब्रुवारीच्या दरम्यान वयता. त्याच्या पयलीं जवळ जवळ 1 म्हयनो हांव म्हाज्या घरा कडसून पणजे चलत वयता. सकाळीं 5 स्टार्ट करप चलपाक. तो बरोबर फेरीबोटी कडेन ऑफीस म्हाजें. थंय बरोबर हांव 9:20 पावता. थंय म्हणजे 9:30 पयलीं 10 मिनटां बेगीन पावता. ह्यो सगळ्यो करून ताका वेळ मेळटा तेन्ना लोकांक योगाय शिकयता. योगान कितें जाता, योग म्हणजे कितें, जे मन आनी शरीर हेंचो जो ताळमेळ बिगाडलेलो आसा तो योगान आमी एक संग करता. म्हणजे कितें जाता, मन एके कडेन धांवता, शरिराचे इंद्रिय एक कडेन धांवतात. योगान कितें जाता, शारिरीक मानसीक इंद्रियां सगळीं एक संग येतात आनी शरिराचो जो समतोल बिगाडलेलो आसा जो आमच्या तुमकां खबर आसतली जास्तीत जास्त माणसाचे ताण आसा, दिसान दीस ताण वाडत वयता. आजकाल जीण धकाधकीची जाल्या. मात बरें आयुश्य जगतले जाल्यार असल्या व्यायामांक पर्याय ना. डेगवेकराचो मंत्र. त्या तरुण पिळींनी योग सायकलिंग हे न चुकता कर. एटलीस्ट अर्द वर तरी एक व्यायाम करपाक जावो. प्रुडंटा खातीर श्यामसुंदर फट्टे. हे बुलेटीन हांगा सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां प्रुडंट ॲप, ट्विटर, फेसबूक आनी प्रुडंटाच्या वेबसायटीर लायव्ह मेळटात. प्रुडंटाक फॉलो करीत रावात. नमस्कार.